नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकार। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो मायरूच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। हैदराबादच्या राचकोंडा पुलिसांनी आंतरराज्य चायल्ड सेलिंग रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। 13 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान वाटायले, 11 जाणांक अटक। शारदा मंदिर हायस्कुलाकडलो धोकादायक पायपूल निमणे कडेन केलो बंद। पणजी महानगरपालिकेची कारवाय। पायपुलाच्या उतिकायेचेर गोमंतक टीव्हीन घाल्लो उजवाड। लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करून धार्मीक एकचारी बाळप्यांचेर जावपाक जाय कारवाय, म्हणटा भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नाईक। झाडां मोडली, अतिक्रमणां काढली, तरीकूय सांतिनेज वाठारांतली ती बिल्डिंग तशीच। बिल्डिंगेचेर कित्याक जायना कारवाय, आदलो महापौर उदय मडकयकाराचो प्रश्न। मडगांवां घाणयारे उदकाची जोडणी घेवंक ना ती हॉटेलां सील। 19 दुकानां आनी हॉटेलां सील करपाची कारवाई सुरू। आनी पणजेच्या लोकांक आयच्यान 3 दीस सोंसची पडटली गरमी। तातडीचे दुरुस्तेक लागून 29 मेच्यान 3 दीस शटडावन। आता खबरो विस्तारान। हैदराबादच्या राचकोंडा पुलिसांनी आंतरराज्य चायल्ड सेलिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश करीत 13 भुरग्यांक सुरक्षीतपणान वाटायले आनी 11 जाणांक अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 13 भुरग्यांक शिशुविहारांत धाडल्यात। चडशीं भुरगीं दिल्ली, पुणे हांगा रावपी आसात। तांकां थंयच्यान हाडून आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणा हांगा विकताले। तांची विकपी किंमत 1.8 लाख ते 5.50 लाख मेरेन आशिल्ली, अशी माहिती हैदराबाद पुलिसांनी दिली। ये अंतर्राष्ट्रीय बच्चों को बेचने का एक जो रैकेट है उसको राचाकोंडा पुलिस ने बस्ट किया है। इसमें कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से बच्चों को दिल्ली और पुणे से लेकर अलग अलग जगह बेच रहे थे। वहां से लाकर के विजयवाड़ा और हैदराबाद जाके हमारा एरिया जो घटकेसर है वहां पर कुछ लोगों को हमने अरेस्ट किया है। और इसमें जो दिल्ली और पुणे के लिंक हैं उनके भी नाम हमको मालूम पड़े हैं, जो कि फर्दर जो है जो कि विजयवाड़ा में और हमारे लोकल घटकेसर में इन बच्चों को बेच रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस में स्टार्टिंग से लेकर जो है कभी कहीं पर 50,000 से लेकर 1 लाख में बच्चों को दिया जा रहा था। जो पेरेंट्स बच्चों को अपने पास नहीं रखना चाह रहे उनसे लेकर, और उसके पास ये 2-3 लेवल से होते हुए जो है एन कपल्स जो है जिनको बच्चों की जरूरत है, जो कि उनको अडॉप्शन का कानूनी कार्रवाई करना नहीं चाहते क्योंकि वो थोड़ी लंबी है और उसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसको अवॉइड करके जल्दी बच्चों को अडॉप्ट करने की कोशिश करने के लिए वो लोग पैसे खर्चने के लिए रेडी है। तो एंड यूजर जो है या एंड कपल्स जो प्रोक्योर कर रहे हैं वो लोग 4 से 5 लाख इन बच्चों को लेने के लिए दे रहे थे। तो हर एक लेयर पर जो लोग हैं, जो एक्यूज लोग हैं, वो लोग इसमें प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी की तरह इसको चला रहे थे। इससे पहले हम लोग 3 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उनकी इंटेरोगेशन के बाद हमें पता चला है कि इसमें पूरा एक रैकेट की तरह ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत से लोग इसमें एजेंट्स हैं और बहुत से उनके सहायक हैं, बहुत सारे सब एजेंट्स हैं। और वो लोग जो है लोकल में जब उनको लोग अप्रोच करते हैं तो इस तरह से वो बच्चों को मंगवा करके दिल्ली या पुणे या और राज्यों से मंगवा करके इनको दे रहे हैं। मिरामारच्या शारदा मंदिर हायस्कुलाकडलो धोकादायक स्थितीत आशिल्लो पायपूल निमणे कडेन पणजी महानगरपालिकेन बंद केलो। कांय दिसा आदी ह्या पायपुलाची धोकादायक स्थिती गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली। जीसी वतीन ह्या पायपुलाची चाचणी करतले, उपरांत हो पायपूल काडून उडोवचो काय ना तें थारायतले अशें महानगरपालिकेन कळीत केलां। गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या बातमेची दखल घेत मिरामार शारदा मंदिर हायस्कुलाकडलो धोकादायक स्थितीत आशिल्लो फुटब्रिज निमणो बंद केला। हो फुटब्रिज 2012 सालात हायस्कुलांतल्या भुरग्यांक तशेंच पालकांक बरी सोय जावची आनी येरादारीची गचमुड्डी जावची न्हय म्हणून बांदिल्लो। मात वापरामिणे पडिल्ल्या ह्या फुटब्रिजाची स्थिती सामकीच बाबत जायत चल्ली।
शारदा मंदिर हायस्कुलान लेगीत हो पूल ताबडतोब डिसमेंटल करचो म्हणून सीसीपीक पत्रूय बरयल्ले. निमणे गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ले ह्या फूट ब्रिजाची दखल घेत हो पूल सद्याक बंद केला. सीसीपीन जीईसीक ह्या फूट ब्रिजाची पळोवणी करपाचें सांगला. जीईसी कडल्यान योग्य चाचणी केल्या उपरांत हो पूल डिसमेंटल करचे काय ना ते थारायतले अशें सीसीपीन कळीत केला. शारदा मंदिरच्या लागींचो फूट ब्रिज आसा, फूट ब्रिजा कडेन आमी सद्या उबे आसा आनी तुमी पळयता म्हज्या फाटसून काम चालू आसा. फूट ब्रिजाचेर फूट ब्रिज ब्लॉक करपाचें काम चालू आसा. कांय दिसा पयलीं गोमंतक टीव्हीन हेचेर एक स्पेशल रिपोर्ट तयार केल्लो. तो म्हटल्यार फूट ब्रिज जो आसा तो कलमेला कोरोटेड जाला आनी ह्या फूट ब्रिजाचो नेमको यूज कितें आनी कित्या खातीर बांदलेलो. तर त्या रिपोर्ट तो ताणें स्पेशल रिपोर्ट केलो. त्या उपरांत ती दखल घेतली गेलेली आसा आनी ह्या फूट ब्रिजाचें इन्स्पेक्शन जें आसा तें जीईसीच्या कमिटीक सांगलेलें आसा की तांकां 7 दिसान ह्या फूट ब्रिजाचें इन्स्पेक्शन करून त्यांची अहवाल जो आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाक सांगलेलो आसा आनी ताच्या उपरांतूच ह्या फूट ब्रिजाचें कितें करपाचें कशें कितें करपाचें डिसमेंटल करपाचो परत रिपेर करपाचो हो डिसिजन मागीर घेतलो वयतलो. तो पर्यंत आत्तां सद्या ह्या फाटसून तुमी पळयतात काम चालू आसा. हो फूट ब्रिज ब्लॉक करपाचो काम चालू आसा. ह्या फूट ब्रिजार कोणें वयचें न्हू, कोणाक वचून अपघात जावचो न्हू, कितें जावचें न्हू म्हणून हो फूट ब्रिज ब्लॉक करपाचें काम चालू आसा. आनी हो फूट ब्रिज कितल्या दिसांनी ब्लॉक करतलो हें अजून कांय म्हायती ना. पूण सद्या फूट ब्रिज ब्लॉक जाल्लो आसा आनी 7 दिसान फुडल्या येणाऱ्या 7 दिसान हेचो अहवाल जो आसा ह्यो अहवाल सीईसीच्या कमिटीची इन्स्पेक्शन कमिटी आसता त्या इन्स्पेक्शन कमिटीन हो इन्स्पेक्ट करून ह्या फूट ब्रिजाचो अहवाल जो आसा तो गव्हर्मेंटाक सबमीट करपाचो आसा. त्याच्या उपरांत तेजें डिसिजन घेवपाक तो पर्यंत हो फूट ब्रिज हो ब्लॉक आसतलो. तेजें काम सद्या चालू आसा. ह्या फूट ब्रिजाचे फुडें कितें जातलें हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावतले गोमंतक टीव्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोशल मीडियाचेर लोकांची भावना दुखावपी पोस्ट करून धार्मीक एकचारी वाडपाचो यत्न करप्यांचेर खर कारवाय जावपाकूच जाय अशें भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक सांगता. हालीं तेंपार सोशल मीडियाचेर लोकांची भावना दुखावपी पोस्ट घालून धार्मीक एकचार इबडावपाचे जायते यत्न जाले. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नांक श्रीपाद नायकान जाप दिली. ज्याचो धर्म आसा तेंचे धर्मियाच्यो भावना कोणाकूच अधिकार सगळ्यांना आपलो धर्म प्रिय आसा आनी गोंय अशें आसा की सगळ्या धर्माक सारकेंच मानता आनी खंयच्याच धर्मा हें केलें आनी म्हणून अशे तरेचे विध्वंस करपी लोक लोकां मदीं फूट घालपी लोक अशे जे आसात तांचे तोंडान जें जाता हें बंद जावंक जाय. आनी काल तरी आमच्या मायकल बाब आसा जे माजी मंत्री आसा ताचे आमदार ताणें स्पश्टपणे म्हटलां की हें जर अशें जालें तर लोकां मदीं जी एकता जी आसा पळय एकवट आहा तो नश्ट जातलो. त्यामुळे असे काही 4 लोक करतले पण सगळं समाजाक ते वेटीक धरता बरोबर नाही. आणि म्हणून ताणें जें म्हटल्या प्रमाणे निश्चितपणे अशे जर कोणाचे भावना दुखोवपाचे जे जर कोणें केलें तर ताका शिक्षा जावंक जाय हेका हांव सहमत आसा. आनी त्या वेळी हांव निश्चितपणे सीएमा कडेन हो विशय उलोवन आनी कितें तरी एक भंय म्हणून म्हणजे शिक्षा दिवंक जाय म्हणून करूंक जाय अशें ना. कोणूय जर शिक्षेची तरतूद जातली तर निश्चितपणे कमी जातले आनी त्यामुळे हे करप योग्य आसा. एक्चुअली कोणाक अधिकार ना आमचे रिलिजियस फिलींग हर्ट करपाचे. आयज आमच्या गोंयांत आमचे बॉन्डिंग ऑल द कम्युनिटीज आमचे हिंदू भाव भयणां आमचे कॅथलीक भाव भयणां म्हणजे सगळे बरी युनिटी बॉन्डिंग खूब बरें आसा. त्या खातीर असले उलोवप करप हें बरोबर न्हू. आनी त्या खातीर आयज आमच्या ऑनरेबल सीएमान आतां भाव बी उलयला ताजेर कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेलें आसा. पूण ताचे फुडें एक आमच्या एसेंब्लीन तें बील हाडून ते मातशें ताजेर मातशें स्ट्रिक्ट आसता कित्याक लोकांची रिलिजियस सेंटिमेंट कोणाक रायट ना ते जावंक ना. बिकॉज दे आर लिव्हिंग इन अ ब्युटिफूल स्टेट ऑफ गॉड आनी दे आर लिव्हिंग इन हार्मनी पीसफूल. आमचे सगळे मदें इतली वर्सां आसली आमी भुरग्यांसून ताचे पयलींसून आमचें बॉन्डिंग खूब बरें आसा. कोण येता मदें कितें उलोवप करप येता ताजेर मागीर आयज सोशल मिडिया इतली पावपूल जाली इतली एका वटेन बरी एका वटेन दुसरे ताजेर हें आसता रिपरकेशन आसता. सो दॅट शूड नॉट हॅपन आनी आमच्या लोकांनी समजून घेवपाक जाय. स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर आडमेळी हाडपी झाडां हुमटून उडयली. रस्ते कुशीक आशिल्ली बारीक सारीक अतिक्रमणांय काडली. मात सांतिने चर्च जंक्शनावेली बेकायदेशीर इमारतींचेर कारवाय कित्याक जावंक ना. सगळीं अतिक्रमणां काडूनय ह्या जंक्शनार आडखळ तारपी हे बेकायदेशीर इमारतीक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय अशे प्रश्न पणजी महानगरपालिकेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला. आता स्मार्ट सिटी काम चालू आसा. सातेरीस शार म्हणजे आमच्या स्मशाना कडल्यान जे काम येता ते
200 वर्सांची झाडां काडली स्मार्ट सिटीवाल्यांनी आणि जो नाको आसा जो मेन थंय ट्रॅफिक कंजेस्ट जाता म्हणून ते पयलींच प्लॅनिंगाचेर गोवोरमेंटान एक्वायर केल्लें ती सायडीक एक इजराचें थंय रेस्टॉरंट आशिल्लें मागीर आनी काफे बर्गर आसले ते तुमी सगळे हे करून डेमोलिश करून थंय तुमी एक्सटेंड केले आणि हांगा जे शीतल रेस्टॉरंट आनी फाटीं आमचो आनीक खंयचे तरी एक हे मिठाचें दुकान घालपाचें केलें मिश्रा पेडा तो जागो ऑलरेडी गोवोरमेंटान थंय एक्वायर केल्लो आसा ऑलरेडी पेमेंट गोवोरमेंटान केला आनी तो जागो गोवोरमेंटा नांवार आसा आनी एक्चुअली ते इल्लिगल स्ट्रक्चर ते डेमोलिश करनासतना हे आज ओपन करता रोड खरें म्हणल्यार तुमी 200 वर्सांची झाडां काडल्यात त्याच दिसा तुमी हें डेमोलिश करूंक घातलें जाल्यार तुमकां लोक खंय तरी तुमकां एक कितें तरी हें करपा आज तुमी रोड तो ओपन करता आनी हें स्ट्रक्चर इल्लिगल स्ट्रक्चर थंयच दवरून तेन्ना लोकांची मागणी आसा की जशें तुमी ती झाड काडले 200 वर्साचें की हे स्ट्रक्चरूय तुमचे मोडचें म्हणून एक समो इतलो बोवाळ जावनूय बी ते स्ट्रक्चर काडनात MLA सरकाराचो तर पाठिंबा आसा पळय कोणाचो तरी पाठिंबा आसा म्हणून ते खंय तरी ते स्ट्रक्चर उरला न्ही कोणाच्या मनाक जर इच्छाशक्ती आसा जाल्यार खंय कितें जावंक शकता 200 वर्सां झाड एका रातीन जर तुमी हेज्या व्हडलें झाड काडूं शकता जाल्यार स्ट्रक्चर जे इल्लिगल आसा गोवोरमेंटान एक्वायर केल्लें आसा रोड वायडिंगे खातीर ते स्ट्रक्चर आज रोड तुमी ओपन करता आनी तरी आसतना हें स्ट्रक्चर आसा म्हणजे खंय तरी कोण तरी हेका प्रोटेक्ट करता हें सिद्ध जाता न्ही ताजे खातीर ऑब्स्ट्रक्शन जातलें तो खरें एक्चुली एक्वायर केल्लें ते हें व्हडलें जावपाक बरें व्हडलो थंय कित्याक ती सदांच कंजेशन तयार सगळे रोड थंय ह्या सायडीक स्मशान भुमीर वचपाक रोड मागीर तेवटेन टोकार वचपाचो रोड आनी जेन्ना ते ट्रॅफिक तुका सदांच तुका हें जाताली म्हणून ते गोवोरमेंटान हेज्या पयलीं प्लॅनिंग करून तो सगळो जागो तो एक्वायर केल्लो आनी ते आज स्ट्रक्चर खरें म्हणल्यार डेमोलिश जावंक जातलें त्या डेमोलिश करूंक ना आनी ते डेमोलिश करनासतना तुमी आज रोड ओपन करता मडगांव घाणेऱ्या उदकाची जोडणी घेवंक नाशिल्ली 2 हॉटेलां आणि एक बार अँड रेस्टॉरंट साश्टी मामलेदारान सील केले घाणेऱ्या उदकाची जोडणी घेवंक नाशिल्ल्या 19 हॉटेलांक साश्टीच्या मामलेदारान आदेश जारी केल्लो 2019 घाणेऱ्या उदकाच्या जोडणी खातीर अर्ज केल्लो मात अजून मेरेन जोडणी दिवंक ना म्हणून हॉटेल धनियांचें म्हणणें आज सालसेत मामलेदारान एक नोटीस काढली आणि ताजे नंतर कारवाईचो आदेश केलो आणि कारवाईचे आदेश करतकीर मडगांवची 3 रेस्टॉरंटां 2 हॉटेलां आणि एक रेस्टॉरंट बार अँड रेस्टॉरंट हांकां सील मारलो सील मारपाचें कारण म्हणजे तांकां सिवरेजीचें कनेक्शन नाशिल्लें आनीक सिवरेजीचें कनेक्शन नाशिल्ल्यान तांकां ही सील मारपाचें हें केलें पूण तिनी धनियांचें म्हणणें अशें आसा की आमी एप्लाय केल्लें आसा 2019 सिवरेज डिपार्टमेंटान आमकां कनेक्शन दिलें ना जाल्यार आमची ही कारवाई कित्याक आतां ही सगळी कारवाय करपा फाटल्यान कारण म्हणजे नावेलीचे काही शेतकार हे हायकोर्टान गेल्ले आणि तांणी साळपेलेकाक जे पोल्युशन जाता मडगांवच्या स्टॉम वॉटरांतल्यान जी गटरांतल्यान जी घाण वता आनी तो साळपेलेक पोल्यूट जाता हाका लागून तांणी हायकोर्टाक एक PIL फायल केल्ली आनी ताजे नंतर हायकोर्टान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलें की हांगची पळोवणी करात पळोवणी करतकीर अशें कळून आयलें की हे जे काही हॉटेलां आसात तांकां जोडणी ना जवळ जवळ 19 हॉटेलांक आज नोटीस काडिल्ली तातूंतली 3 हॉटेलां बंद केल्ली आसात त्या भायर काही रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आसात हेय डायरेक्ट तांकां सिवरेजीचें कनेक्शन ना थोडी घरांय आसात तांकांय सिवरेजीचें कनेक्शन ना आनी ताका लागून ही कारवाई केल्ली आसा पूण सद्याक 19 3 हॉटेलांक सद्या कारवाई करून ती सील केल्ली आसात गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू वळखणेकर राजधानी पणजेंतल्या लोकांक आयच्यान 3 दीस गरमेन घालोवचे पडटले कित्याक तर वीज खात्यान आयच्यान 3 दीस पणजे शटडावन जारी केला तातडीचे दुरुस्तेक लागून सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 मेरेन मळा आनी पाट्यावयल्या कांय वाठारांत लायट आसची ना जून म्हयनो लागीं पावलो आनी जून म्हयन्यान येता तो पावस आनी ह्या पावस लागीं पावल्या ह्या फाटभुंयेचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक पावर शटडावन नोटीस जारी केल्या ही पावर शटडावन नोटीस केन्नाच्यान आसा खंय खंय आसा हे हांव तुमच्या फुड्यान अपडेट घेवन येयल्लें आसा ही जी गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी शटडावन नोटीस काडल्या ती शटडावन नोटीस जावन आसा 29 मे ते 31 मे 29, 30 आनी 31 अशे 3 दिसां खातीर पावर शटडावन नोटीस काडलेली आसा आनी सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर ही शटडावन आसतले आतां पणजे एरियेन पणजे सिटी एरियेन हे शटडावन खंय खंय आसतले खंयच्या दिसा आसतले हेची अपडेट हांव तुमच्या मुखार थोडक्यान दिता 29 मे म्हटल्यार फाल्यां बुधवार दीस 29 मे दिसा सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 पर्यंत हे जे मेंटेनन्स वर्क जे आसा जे मेंटेनन्स वर्क काडल्या ट्रान्सफॉर्मरांचे हे आसा ते म्हटल्यार मळा पणजे ह्या एरियेन आसा ह्या एरियेन हेल्थवे हॉस्पिटल आसा मळ्यांतले मागीर पिपल्स हायस्कूल आसा हॉटेल पणजी इन आसा हॉटेल विवा पणजी आसा
क्रीक कॅफे आसा, हॉटेल पॅराडायज इन, सुझुकी शोरूम, हॉटेल रिया, मळा वाडो आनी सरावंडींग जी एरिया आसा ह्या एरियेन 29 मे म्हणजेच फाल्यां हो पावर शटडावन आसतलो सकाळी 9:30 ते 2 ह्या दिसान. त्याच्या फुडल्या दिसा म्हणजे 30 मेक सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर जो शटडावन आसतलो ट्रान्सफॉर्मराच्या मेंटेनन्सा खातीर तो जावन आसा जयराम कॉम्प्लेक्सा कडेन जो ट्रान्सफॉर्मर आसा त्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम जावन आसा आनी ह्या एरियेन येवपी जयराम कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स येतले, गोविंद कामत हॉस्पिटल आसतलें, NGPDAचें ऑफिस आसतलें, सिनारी पेट्रोल पंप आसतलो आनी ते सायडीकली जी सरावंडींग एरिया आसा जी त्या ट्रान्सफॉर्मराक कनेक्टेड आसा तांकां 30 तारखेक सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर लायट आसची ना, पावर शटडावन आसतलें. 31 मे 2024 म्हणजे तिसऱ्या दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळेचेर जे पावर शटडावन जे आसा ते पावर शटडावन जावन आसा ऑर्गेनीक वेस्ट प्लांट जो आसा पाट्यार थंय पावर शटडावन आसा. तितून KTC बस स्टँड येयलेले, हिरा पेट्रोल पंप येतलो आनी जी सरावंडींग एरिया आसा ह्यो एरिया ज्यो आसा ह्यो इफेक्टेड जातल्यो. तर 29 मे ते 31 मे 29, 30 आनी 31 मे ह्या तिनूय दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळान पणजे सिटी एरियेंतले जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते ट्रान्सफॉर्मराचें काम करपाक लागून मेंटेनन्स वर्क लागून पावर शटडावन आसतले अशी नोटीस जी आसा ती इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान काडलेली आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. नूतनीकरण केल्ल्या शेळडे वाठारांतल्या तळ्या कडेन कोयराचें साम्राज्य जालां. घरांतले किचन वेस्ट लोक हाडून उडयतात, ताका लागून वाठारांत घाणी पडल्यात. संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकारा कडेन दुर्लक्ष केलां तेन्ना थळाव्या आमदारान दुर्लक्ष घालून वाठारांत CCTV कॅमेरा बसोवचे म्हणून थळाव्यांची मागणी. म्हणटा तें कितें फ्रिडम आसपा जाय, खंय बसपा जावं कितें हें बांदलें कित्याक हें बांदलां लोकांक बसपा लागून कळना मेन म्हणटा कॉज. पूण हें जेन्ना हें उडयताय पळय लोक ते घराच कचरून न्हू भायलें काय न्हू बियर जावं ते तेला बाटल्यो तांदूळ बिनू सगळें हिंगा उडयलो लोक आहा. तर हें उडोवप न्हू हिंगा कित्याक लोकांक वास भोगता कोण आतां हिंगा वयता तें पॉल्युशन तेच्या आंगाक भोगता, नाका वयता हॉस्कार कोणा बसतो हिंगा वास येता हो घोवचो कचरो. तो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली? ही रिबेंज कोण पंचायत ना म्युन्सिपालिटी कोण आहा पळय तेणें पयलीं उठपा जाय. कोण पंच मेंबर जावं ना म्युन्सिपालिटी कोण कावन्सिलर आहा कोण पंच आहा तेणें आनी काबरेलो हातीन दिवपा जाय. कित्याक काबरेल म्हणटा MLA मेन कॉज कितें सगळें MLA लागता कित्याक वोटर आहा तितलो MLA चो कळना सावंड भागात वोटर आहा तो MLA चो. काबरेला हेजी एक्शन कितें निधन रावचें न्हू कित्याक काबरेला भोंवता कचऱ्या बद्दल म्हणून आतां हे पंच आहा ना कावन्सिलर ना काबरेला दिश्टी पडना. मेन म्हणटा आमदार काबरेल न्हू काबरेलान हें एक्शन घेवचें कित्याक कॅमेरा सुविधा कितें बसोवची कित्याक कोण हाडटा तो रातचो हाडटा तो कोण ना तेन्ना उडोवन वयतलो लोकांक जितो उडोवपा ना तो कोण उडयता चोऱ्या भितर तो उडोवन वयतलो कित्याक ही गार्बेज म्हणटा ती त्या गार्बेज टॅक्स कोण हारी कोतायच लोकांक देरांनी गार्बेज भोंवता कलेक्शना पूण लोक तांकां दिनासतना हिंगा उडयता पूण लोकांक त्रास करपा लागून आज ती उडयलें ती कुसतलें तें प्लास्टीक म्हणलें बेगीन कुसना कळना पूण तापडून ह्या लोकांनी काबरेला ह्या लोकांचें एक्शन घेवचें कोण उडयता तेंचें आनी ही सुविधा निवळ दवरची क्लीन दवरची कळना. सरकार म्हणटा स्वच्छ भारत नितळ गोंय पूण जे प्रोजेक्ट जाता जे ब्युटिफिकेशन वर्क जाता थंय खंय तरी एकदां उद्घाटन जालें की ना थंय कांयच नितळसाण दिसना. तसोच एक प्रोजेक्ट आसा शेल्डे लेकाचो जे हांगा खंय तरी फुटपाथ वॉकींग वॉकिंग ट्रॅक बांदलेलो तो खंय तरी तुमी पळोवंक शकता. थंय डस्टबीन दवरलें आसा तें डस्टबिनाक कचरो कमी आसून भायर चड पडलेलो आसा आनी तो कचरोय बी हे लोकांचो न्हू खंय तरी घरांतलो कचरो आसा तितूंक बियरीचे बाटली आसा पॅम्पर्स आसा ते घराचो मसालो पीठ हे सगळें कळोन येता की हो घरांतलो कचरो म्हणून. खंय तरी ही जे कचरो काडपाची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ही पंचायतीची आसा. खंय तरी पंचायतीन हो कचरो जो आसा उखलोवपाक जाय आसलो पूण हांगा कांयच दिसून येना. कितलेसो दिसांचो कचरो दिसून येता. तशेंच पंचायतीन खंय तरी
कचरो काडपाची पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूण तितली रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकांची आसा की कचरो आपूण असो हाडून उडोवचो न्हू. ते खातीर जे विलेजर्स आसा, जे गांवचे लोक आसात, जे हांगा येवन बसपी आसा, तेंचे डिमांड आसा की खंय तरी हांगा जे कचरो उडयतात तो बंद करचो, नाजाल्यार तेजे कोण उडयता आसा सापडले स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. तशीच CCTV कॅमेरा बसयचे जेणे भंयान लोक खंय तरी हो कचरो हांगा हाडून उडोवपा ना, आनी तांकां खंय तरी बरे जे लोक हांगा बरो स्वासोस्वास घेवपाक लागून बसतात, या आपल्या हेल्थाक लागून बसतात, ते टायमपासाक बसतात, ते खंय तरी बरो स्वास घेवन नितळ स्वास घेवन खंय तरी हांगा बसपाक मेळटलें. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. मरणाचो काळ जाल्ली नानोडे वाठारांतली ती चिरेखण कायमची पुरून काडची अशी मागणी थळाव्या लोकांकडल्यान फुडें येवपाक लागल्या. नानोडेच्या भटवाडी वाठारांत आशिल्ली चिरेखण जीव घेणी थारत आसा. आतां मेरेन हे चिरेखणीन 4 जाणांचे बळी घेतल्यात अशी माहिती फुडें आयल्या. काल जी लाटमारचे भागान म्हाज्या वार्डान जी घटना घडली, एक यंग भुरगो खणीन न्हांवपाक हेच्या पयलीं थंय 2 ते 3 घटना घडलेल्यो आसा. ही कालची म्हाका दिसता 4थी घटना. आनी यंग भुरगे जे येतात खणीन उडक्यो मारतात वयल्यान आनी सोरो पिवन जे उडक्यो मारतात तांकां अंदाज कळना ते खणीचो. ती खण खूब खोल आसा. हांव सरकारा कडेन एक मागणी करता की सरकारान फाटल्या वेळार जो एक भुरगो पेटयलो तेन्ना सरकार आमच्या तलाटी आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की ताका फेन्सिंग घालून तो बंद करता अशें म्हणून. पूण आजून काय जाल्लें ना. हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागणी करता आनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन की अश्यो ज्यो खणी आसा त्या खणींक एक तर कितें तरी हाडून तितून घालूंक लावचें वेस्ट मटेरियल, किंवा ताका फेन्सिंग करून बंद करचें. कित्याक हे तरणाटे भुरगे जे आसा ते थंय न्हांवपाक वयता. आमी खुबशे फावटी हांवें स्वता थंय बॅनर सुद्दां करून लायिल्ले आसा की येवपाक जायना म्हणून, पण भुरगे आयकना. जर सांगपाक गेलें जाल्यार ते झगडपाक धांवता. सो गुगलाचेर जे लोकेशन घातला ते मातशें बंद करूंक मेळटा जाल्यार करचें. हांवें पर्सनली केलां पण तें जावंक ना. सो ते बंद करचें अशें सायबर क्रायमा कडेन हांव मागतां. भटवाडी नानोडे वाठारांत आशिल्ले हे चिरेखणीत आता मेरेन 4 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या आयतारा पणजेच्यान आयिल्ल्या एका गटांतल्या मोहित कश्यप ह्या 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक हे चिरेखणीत बुडून मरण येवपाची घडणूक घडल्या. हे घडणुके उपरांत हे चिरेखणीच्या सुरक्षे विशीं प्रस्नचिन्ह निर्माण जाल्ले आसा. ही चिरेखण कायमची पुरून उडोवची अशी मागणी आता फुडें येवपाक लागल्या. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सोरो घोटाळ्यांत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां ईडीन कांय दिसां पयलीं अटक केल्ली. ते उपरांत लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केजरीवालाक अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो. देखून अरविंद केजरीवाल हांकां तात्पुरती थाकाय मेळिल्ली. पूण सर्वोच्च न्यायालयान केजरीवालांक 2 जूनाक परतून आत्मसमर्पण करपाचे निर्देश दिल्यात. 2 जूनाक केजरीवालाच्या अंतरीम जामिनाची मुजत सोंपता. ताका लागून जामीन वाडोवन दिवपा खातीर केजरीवालान सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. पूण अंतरीम जामीन वाडोवन दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो. न्यायाधीशांच्या कोतान तांकां खंय हे विशीं आदेश दिवपाक मेळना. तेन्ना हे विशीं केजरीवालान सरन्यायाधीशा कडेन वचचें अशेंय तांचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. नागरिकांकडल्यान सेगीत येवपी कागाळींक लागून एनजीटीन नियुक्त केल्ले जोड समितीन सांजुजेदी आरएलच्या गोवा कार्बन लिमिटेड प्रकल्पाची पळोवणी केली. म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हणून पर्यावरण खात्याच्या संचालकाची माहिती. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशाप्रमाण स्थापन जोड समिती कडल्यान सांजुजेदी आरएल हांगच्या गोय कार्बन लिमिटेड प्रकल्पांतल्यान जावपी प्रदूषणाची मंगळारा पळोवणी केली. सांजुजेदी आरएल हांगच्या नागरिकांनी जानेवारी 2023 ते जानेवारी 2024 ह्या वर्सभराच्या काळान गोवा कार्बन लिमिटेडान कण उत्सर्जन आनी प्रदूषणाच्यो 221 कागाळी नोंद केल्ल्यो. राष्ट्रीय हरित लवादान गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुखेल सचिव आनी पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालय हांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष घडणुकी सुवातेर वचून तपासणी करपाचे आदेश दिले. ते प्रमाण आयज ही पळोवणी जाली. म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हूण पर्यावरण खात्याचो संचालक जॉन्सन फर्नांडीस हांणी पळोवणी केल्या उपरांत सांगले. इन्स्पेक्शन आमकां करपाक सांगिल्लें एज पर डायरेक्शन ऑफ एनजीटी आनी एज पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आय एम कम. चीफ सेक्रेटरी नॉमिनेटेड मी. Along with me there are persons from the Pollution Control Board. There are people from the one person from the Ministry of Environment and Forest. The scientist has also come. We have, although
the petitioners were not a part of the committee. I decided not to take them in the first place. But then after going inside, we decided that because of transparency, let them also come and let them also see what is happening inside. So we'll be preparing the report and submitting it to the NGT. किती मेळावी विषय त्यांची हांव कांय सांगपाक शकना आतां because we'll be submitting our report to NGT. We'll be also suggesting whatever measures, what extra measures what they have to take in future, and based on that let NGT take a call. सर केन्ना म्हणल्यार रिपोर्ट सबमीट करतले आमकां एक month दिला टायम. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव प्रभू मलकर्णीकर. दाबोळे क्विक पॉस्ट सेंटर लागसार 4 गाडयांमदीं बुधवारा सकाळीं अपघात जालो. स्विफ्ट कार चलोवपी बायलेन रस्त्यावेल्यान चलोवन वचपी मनशाक वाटावपाक लागून अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातात टेम्पोचें बरेंच लुकसाण जालां, मात कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. गाड़ी 3 जा रहा था ना, उसको आदमी अब उसको वो रुका, उसके डिजायर को मारा, डिजायर उसको मारा, उसके पीछे ट्रक को मारा. अभी मैं सेफ होने के लिए मैं गाड़ी इस तरफ दे रहा था, जैसे 3 गाड़ी जा रहा था कार, उसका सामने 2 व्हीलर था, तो 2 व्हीलर लोग को मारेगा बोलते थोड़ा गाड़ी लगाया हमने. तेरा गाड़ी डैमेज हुआ है अभी? हाँ डैमेज हुआ है गाड़ी. क्या गाड़ी में क्या था? गाड़ी अमूल का माल था. टोटल डॅमेज आहे तेरा गाडी आगे. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.